SNK इव्हेंट्स आणि तरंगिणी प्रतिष्ठानाक कला अकादमीन ब्लॅक लिस्टान घाल्यात। कला अकादमीन कार्यावळ आयोजित करपा खातीर तांचेर बंदी घालपाचो निर्णय कला अकादमीन घेतला। नामनेची गायक आशा भोसलेच्या संगीत मैफली वेळार ह्या दोनूय कंपन्यांनी लोकांक आनी कला अकादमीक फटयलें अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ म्हणटा। कला अकादमीच्या उक्त्या ऑडिटोरियमांत आयोजकांनी क्षमते परस चड तिकेटी विकल्यो अशें विष्णून सांगलें। दोन्ही जे हे आसात संस्था तांकां आमी ब्लॅक लिस्ट केला। henceforth we will not allot any booking to them. हाजे नंतर आमी रिकन्सिडर केले शिवाय तांकां दिवपा ना। दुसरे त्या संस्थांच्या बरोबर आमी पळय कांय कोलॅबरेटीव प्रोग्राम करता इतर संस्थांच्या बरोबर, दॅट ऑल्सो वी विल नॉट बी डुईंग इट। ह्या लोकांनी स्पॉन्सरांक पयलीं लेटर दिल्या, थंयच्यानूच सगळें चिटींग स्टार्ट। स्पॉन्सरांक लेटर दिलें थंय तांकां सांगलां म्हणजे स्पॉन्सरशीप मागपाक की कार्यक्रमाक 5000 तरी लोक आसतले म्हणून मिनिमम, म्हणजे 3000 लोक हे ऑडिटोरियमान आसतले आनी 2000 लोक हे लॉनाचेर डायरेक्ट हे पळयतले लायव्ह स्क्रीन घालून अशें तांकां बरोवन दिलां थंय पयलीं। म्हणजे हेजो अर्थ भितर 3000 तिकेट्यो छापपाची हे तयारी ताणें पयलींच केल्ली। सो इट इज क्लियरली अ चिटींग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गनायझर्स, cheating of not only of Kala Academy but innocent people, innocent art lovers who had come to hear Asha Bhosle live that day. मैं ताणी भरिल्लें सिक्युरिटी डिपॉझिट हांवें फोरफीट करपाक सांगलां, डोंट रिटर्न इट म्हणून। ज्या पद्दतीन ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाची पळय तिकीट विक्री जाल्या, टिकेट्स वर नॉट सोल्ड एट अ चीप रेट। जेन्ना आमी इतल्या प्रमाणान टिकेट दवरता तेन्ना म्हणजे हांगा सुद्दां बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम जाल्यार 150-200 रुपया टिकेट आसता एअर कंडिशन तातूंत। भायर जेन्ना आमी इतलो व्हडलो प्रोग्राम जाता तेन्ना निदान प्रेक्षकांक किमान कम्फर्ट मेळपा जाय, इतली तरी वेवस्था ही करपा जाय न्ही। अक्षरशा कोंबून चिड्डून लोक बसले, वयर मेळना, वयर सुद्दां खुर्च्यो घाल्ल्यो फाटल्यान। एक चिटींग केलें प्रोग्राम फक्त मराठी गाण्याचो अशेंय सांगूं ना। सो जे लोक आशा भोसले हिंदी गाणे आयकुपा आसले तेवूय फटवले आनी ते गाडी मारत गेले। इतले मजगती बलात्कार केशीन अटक जाल्ल्या कला अकादमीच्या ड्रायव्हरा आड कला अकादमीन अजून कसलीच कारवाय करूंक ना। हे विशीं विचारले तेन्ना कायद्या प्रमाण ताचे आड कारवाय करतले अशें उतर विष्णू वाघान दिलें। आमी सिन्स ही इज अवर स्टाफ, तेजेर कितें कारवाई करपाची आसा ती अकॉर्डिंग टू सर्वीस रुल्स ओनली वी वील प्रोसीड। सो वी वील गो स्ट्रिक्टली बाय दॅट। वी आर नॉट इंटरफियरिंग एनी वे विथ दी पुलीस इन्क्वायरी। पणजेच्यान ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। देशांत खंयच्याच राज्यांत प्रवेश कर नाशिल्ल्यान गोंय सरकारान बेगोबेग प्रवेश कर रद्द करचो अशी मागणी काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या। गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हणून गोंय विधानसभेन जो थाराव पास केला ताका आपलो पुराय तेंको आसा अशें सार्दिनान सांगलें। आमदार विश्वजीत राणेन कितें मागलां ताचे विशीं आपलो कांय संबंद ना, प्रवेश कर रद्द करचो ही आपली वैयक्तीक मागणी आसा, ही गजाल सार्दिनान स्पश्ट केली। I just came yesterday and I did not ask the party. As a member of parliament, I have my own say. No, but I didn't say of the Congress party. I will discuss and I come back. I will come back as a working president or as a senior member of Congress. Now this is as a member of parliament representing Goa. You see, I have been to other states and I am of the opinion that entry tax should be cancelled immediately. It is not in the interest of any state. No state has ever started. You want to show that you are something different? Even goods should not be made applicable in Goa because we are not a producing state. This is what I said first. You are for complete abolition. Yes. Who is Vishwajit? Don't tell me about Vishwajit. I first only told you I am talking as a member of parliament, please. You asked me. I said I am not also talking to you as a collectively as a Congress leader. I am talking to you as an MP. I will also pursue it with the central government once I get the proposal which the state government has sent, because I also agree that in course of time Goans may be minority in our own state. Second, the influx of all the people from other states
is going to dilute our culture, and slowly our culture may become extinct. कुडचडे बस स्टँडाचेर कशाय पार्किंग करपी लोकांक येरादारी पुलिसांनी तालाव दिवपाक सुरवात केल्ल्यान बस स्टँडाचेर आतां पुराय शिस्त आयल्या. फाटल्या 2 दिसांनी 52 लोकांक तालाव दिला. ही कारवाय ह्या मुखारूय चालू उरतली अशें येरादारी पुलिसांनी सांगलें. पोलीस खात्यान ताची दखल घेवन तांच्यांनी बरो कडक बंदोबस्त करून हे पार्किंग जाता तितले कमी केले आनी हाजो फायदो बसकारांक खुबसो जाला. कारण बसकारांक बसी सारकी लावपाक मेळनाशिल्ल्यो, पूण त्यो आतां बसी तांकां जाय तश्यो लावपाक मेळटा. पुलीस डिपार्टमेंटान सारके प्रॉपर अशे सिग्नल्स थंय लावन प्रॉपर थंय सायन्स थंय दवरून की नो पार्किंग बोर्ड आनी हे ते दवरून तांच्यांनी लोकांक एक हे करपाक केला की हांगा बाबा पार्किंग ना. काल आनी आज आमी मोटरसायकल आनी कारी मेळोन अबावट 55 केसीस आमी बूक केला. स्टुडंटान जेन्ना हो न्यूज दाखयलो तेन्ना आतां कदंबान एक नोटीस काडली ट्रॅफिक पुलिसान की जे 2 व्हिलर 4 व्हिलर जे पार्किंग करता तांकां फायन मारची म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आतां जे ट्रॅफिक पुलीस आसा ते प्रॉपरली तांकां फायनींग करतात आनी कोणा अलावड करनात भितर बस स्टँडार येवपाक. ह्या खातीर जे बसवाले आसा तांकां बरे खूश आसात. कुडचडेच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.